आमचे गोंयांत आमी सरासरी कॅल्क्युलेशन 11,000 सुमार हे बिजनेस जाता. हे 11,000 लोकांनी आतां फाल्यां बंद केलें जाल्यार थोडी करप कशें? प्रत्येकान जर नवीन कोणें स्टार्ट केल्लें आसा लायसन्स घेवन लोन घेवन धंदो चालू केल्लो आसा, लाखांनी लोन घेतिल्लो आसा, जाल्यार ताणें कितें करप? फाल्यां एक फॅमिलीच्या घराच्या कोणाच्या शिक्षणा खातीर भुरग्यांच्या किंवा लग्ना खातीर भुरग्यांच्या लोन काडिल्लो आसा जाल्यार तो ह्या दराचेरच काडिल्लो आसा की हांगापून जोडटलो आनी ते थंय भरतलो अशें म्हणून. ह्या मनशाची आज परिस्थिती कशी जावपाची? फक्त इतलें तयारी आसपाक जाय की आमी एक फूल स्विंग भायर सरतले, कितें करपाक तयार आसा हे तयारेन भायर सरतले आनी कशें करून आमी मजल मारतले. आमी खंय वचपाक पडों, पणजे वचपाक पडों, रस्त्यार उबो रावपाक पडों, हायवे वयर पडल्यार हायवे आमी आडयतले, आडोवपाकच जाय. कित्याक आमचे बरें करपाक हायवे हाडटा जाल्यार आमची पोटार मारून हायवे हाडपा न्ही. सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट जो येयल्लो फाटल्या दिसांनी ह्या इशूआचेर न्हू, 5 स्टार हॉटेल सिद्धार्थ गोवा मोडपाक येयल्ले, डिमॉलिश करचें म्हण हाफ ऑफ द हॉटेल. गोवा गव्हर्मेंटान तेन्ना कितें केलें? बॅक डेटेड हाडलें एक बील आनी तें पास करून दवरलें. आयज आमी सावथ कर्नाटका तो कितें बुल फायट कितें तो लागून तेमी एगेन्स्ट सुप्रीम कोर्ट वचोन तेमी हाडलें. सो गव्हर्मेंटाक जाय जाल्यार हे सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट कुशीन दवरून बाबा गोंयच्या लोकांक गोंयच्या पोरजेक जे त्रास जाता ते मांडवळ करून जाग्यार दवरून जाता अशें ना. पूण तें कोत्तले जाल्यार तुमी आमचे गोंयचे लोक आहा तितले हे सरकारा कडेन मागून. आयज आमी हिंगा मिटींग येयली तेन्ना आमी सुप्रीम कोर्टाचे ऑर्डरीचेर आमी ओपोज केल्ले आसा. आमकां जायत्या लोकांनी हिंगाचो आमच्या सपोर्ट दिल्लो आसा बार एंड होलसेल लिकोरान. तेन्ना आमी जर तर आमचे लायसन्स जावं आमचे हे आमकां सुप्रीम कोर्ट जर आमकां हें दिना जायत जाल्यार आमी फुडें ओपोज करतले आनी आमी रस्त्यार येवपाक तयार जातले. आनी हेजे वयर कितें जालें जाल्यार आमी जबाबदारी ना. कित्याक आयज आमची जी फॅमिली आसा, जे आमचे घरदार आसा ते सगळे वेपार आमचो बंद जाल्लो आसा. फाल्यां आमचें कशें जातलें आनी कितें करतले आमी आयज आमचे धंदो बंद जालो जाल्यार? गोंयकारां सगळो धंदो फकत सोऱ्याचेरूच आसा आनी हो धंदो तर आमच्या गरीब लोकांचो कॉमन लोकांचो तुमी बंद करूंक सोदता जाल्यार आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान पयलें सुप्रीम कोर्टाक फॉवर्ड घालपाचे सगळे ग्रीवियन्सीस ऑफ द गोवन्स सो दॅट द पीपल वील द गव्हर्मेंट शूड नो that people are really suffering on the closure of this. We will not allow this to happen because आमचे गोंयकार सगळे फकत ह्यो सोऱ्या धंद्याचेर जे येता ते सोऱ्या धंद्याचेर एक्सिडेंट जायनाय, but it is only because of the bad roads that are from the whole of Goa, from the north to the south. The roads are in very bad condition, and so I just pray to the government that they should very strictly voice the people of Goa and put up a petition to the Supreme Court saying that that is the only bread they earn in their livelihood.